सो अंदू सनबर्न हरशीं खंय सनबर्न 3 दीस आसता, अंदू 4 दीस केल्लो आसा. हे तुमचे कितें घेतलें अजूनही 4 दीस ते फायनल जावंक ना. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते डिसायड करता. सो तांकां डिसायड करूनी. आनी अशें जायत 31 दिता जाल्यार आमचे एक कितलेच आहा म्हणणें की 8 सनबर्न बंद जावपाक जाय. आमचे लोकल बिजनसमॅन जे आहा, जे शेक ओनर आहा, जे प्रायवेट रेस्टॉरंट ओनर्स आहा, क्लब ओनर्स आहा, रिसॉर्ट ओनर्स आहा, हांकां चान्स मेळोंक जाय कितें तरी त्या दिसा पयशे जोडपाक. दे हॅव टू, बिकॉज दे वेट फॉर द होल इयर. 31st इज वन नायट. They charge money to every guest who comes in their restaurant, and there is a buffet over there, unlimited drinks. So everybody, every restaurant, every shack, every private restaurant makes some little money on that day. So ते आमचे लोकलांक मेळपाक जाय. बट सनबर्न 31st आसप म्हणजे कितें, गूड क्राउड हू कम्स इन टू गोवा वील स्टे बॅक. नाजाल्यार आमकां कितें मेळता एवरी इयर, सगळे ट्रॅक्स, टेम्पो ट्रॅव्हलर, कोण दुसरे गाडयो घेवन येता नेबरिंग स्टेट्स, कर्नाटका, महाराष्ट्र आनी गुजरात, ते येता आनी हॉटेलानूय रावना बिकॉज हॉटेल्स फूल आसता. ते येता आनी बिचार वयता, वायन स्टोरांसून सोरो घेता आनी सगळे बिचार थिंगा टायट जाता, घाण करता बीच आनी चल्ले. प्रॅक्टिकली देर इज नो बिजनस फॉर अ local businessman, a restaurant owner, or any of the small eateries also. ते जेवण बसून घेवन येता नाल्यार स्टोव घेवन येता आनी थिंगा रांदता शेतान बसून. सो ते ट्युरिस्ट आमकां नाका. सो त्या दिसा सनबर्न जालो 31st जाल्यार अप टू 8 o'clock जावचो आनी तेजे उपरांत आमचे लोकलांचे बिजनस सगळे फूल जावचे, हे आमचे इंटेन्शन. पूण थोडे लोकल हेजेर ऑब्जेक्ट केल्ले आसा 31st नाका म्हणून. लोकल्सांक कळपाक जाय की आमकां ते बिजनस जाय काय बरे ट्युरिस्ट जाय. आय विल गिव यू अ एक्झाम्पल. 60,000 जो तर बरे ट्युरिस्ट सनबर्नाक येता आनी ते 31st गोंया आतां 30th जाले ते चल्ले. दे पार्टी 27, 28 or 28, 29, 30 3 दीस पार्टी करता आनी चल्ले. ते 31st ते गोंया ना. 31st आमकां कोण आसता क्रावड गोंया? 31st crowd is all these people who come by treks. I don't want to say anything to them. They are not tourists. They are the local people of the neighboring state who come to celebrate 31st in Goa without staying in any hotel, without going in any restaurant. They come on the beach, they buy alcohol from the wholesale shop, and they go on the beach, scout there, they dirty the beach, they get drunk over there, and they are lying on the beach till morning 11 o'clock. So allo crowd boro काय रेस्टॉरंटान वयता पळय तो क्राउड बरो, काय बऱ्या क्लबांनी वयता पळय तो क्राउड बरो. जो लोक सनबर्नाक येयलो, जो तर 60,000 लोक येयलो आनी 60,000 लोक आमकां 31st मेवलो आनी 8 बंद जाले जाल्यार 8 टी अर्ली मॉर्निंग, त्या दिसा अर्ली मॉर्निंग आवर्स बसून पार्टी चालू आसता, म्युझिक चालू आसता, रेस्टॉरंटां चालू आसता. सो एक दीस तो सेलिब्रेशनाचो दीस. बरे क्राउड जो तर गोंयान आहा जाल्यार एवरीबडी वील मेक मनी. All the businessmen will make money. I am talking as a businessman, not as a political representative, not as a MLA of the constituency. हांव बिजनसमॅन, आमचे हिंगा बिजनस आहा. 60,000 लोक जो तर सनबर्नाक वयता पळय तो आमकां मेवत जाल्यार आमकां सगळ्यांक ते मेवतले. ते 4 पयलीं सनबर्नाक 4 पयलीं जे ते खंयच्या तरी रेस्टॉरंटांनी आसतले ते 31st नाल्यार 30th ते गेले. सनबर्न सोंपले 30th रातचे चल्ले ते. लास्ट फ्लायट, लास्ट ट्रेन, कोण कार घेवन येयलो जाल्यार गाडी स्टार्ट मारता आनी चल्ले. 31st रावना. सो ह्या फावटी जो तो रावता ते जाल्यार 8 सनबर्न बंद जावचो दिता जाल्यार. आमचो रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक ऑलरेडी आमी सांगलेले आहा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बिजनसमॅन, स्टेक होल्डर्स, and as a local representative, our submission to CM and tourism department and also Rohan Bab Khonte is 8 बसून दिवचो. दिता जाल्यार आमी म्हणना की दी म्हणून, तूं दिता 8 दी, 8 बंद जावनी.